कस्तुरी नुल्लेल दव विनायकन ऐकल की नाना ऐकेश ना ऐकलेल री थैंची आमगेल बली सोडायतसिल कस्तुरीने एक छान काम केले तगलेद्र कस्सने उल्लेनी सीधा चमकली दल्लरी हगल मना भितरे कण मानैलमो मुक्कार सिल्ल मळरी आमगेल बंडवाळ बाहेर पडता थ अन्नी करचे काम असं नव्हे ओ देवा कसं कुर्क म्हणू कळना मका हेकड बमणा सांगची पुत्ता सांगची गाऊन तुला लेद्रक मत्ती उकळ भोंची की थो 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 असल परिस्थिती पुणक येऊ छनज कोळचे कालाक नव्हे पडेला असे कಳ್ಳरी कसं कोर्चदत्ता अर्ध अर्ध तरकारी ರಂದೇಕೊಂಡು खाऊन आणि थोड्याच नव्हे होಗೋಗಿ खाली केल्यार सई मागीरचे आईचे नव्हे ओय सावित्रका खंय आहेस तू पौर्णिम की म्हूण आपल्याला आपोवंक निगेल माथून म्हाका ही एकली विषय घेवच्या कस का आयल्या ओय सावित्रका ओ हंगसवे तू कू हाय बा कुयस म्हूण पळेल हांवें कितनाय बेश्वेरी म्हाक्षी बगलांत ना बा एक राऊंड काणयली अब्बा हंग रबल्या तू तवळ दुखून आपयतस ओ म्हणता रामो सावित्रका कसन त्या नमने आलोचन कोण रबल्या तुलो कतिश्मू हो पौर्णिम गो कसं गो समाचार काम पुरदल्वे काम पुरदल सावित्रका तशी दावन हंगाईली तू इथे भारी भारी आलोचन करतसिली काली कस्तुरीन उलेल बग्गे की कस्तुरीन कसन उलेल म्हणू तू काय कनी गो अय्यो ना बा हा दुसऱ्यान कसने उल्लोच असल्यार ऐकूच म्हणू ना दलरी हंग कसने का मरी भायर येत नव्हे यो हा दुसऱ्यान कसने उल्लोच असल्यारी ऐकूचे ना बा दुसऱ्याल घरा पंचादीक म्हणा माक नज्जे पळे आमगेले हजार असता आणि दुसऱ्याल कसेल्याक माते घाण घेवचे म्हणू दलरी तू आमगेल सावित्रक नव्हे लागी घरची मळमगिरी एक चुरुल्लो का नव्हे योगक्षेम निमगू का नव्हे तशी जावन हांव निमगिलेल कितलेंची कस्तुरीन कस उरलेल म्हणून म्हाक काय कन्या बा उठारे कसे की जोर जोर उलयत आशिल्ली तितलें मात्र कळ्ळें तिगेल आशिल्लेंच नव्हे तुगेल्याक जोरार उरलोचे दुसऱ्याक चंद कोण उरलोचे आनी केदन पळयल्यार तें वनमाळ मयेर घरान पोवन आसता बा वय गो ते कस्तुरी करचें काम ना गो कसे की एक थोडे शिजोवन दवरत दिसता आणि बामणू तेंचे खाऊन बसता आमगेल घरचे वरी वे कसन शिजोवन घाल्यार खात दिसता तो आणि हिका गांव भोंचेक समज आले काम करचेक नेवान गो तिका आणि भूक लागेल तेत ना ते वनमालाल घरा वत्ता ते एक दोन काम केल्ल्या वरी करता आणि 3 दिलेल खाऊन घरा काही व्हरता होय कितकी बा आम कसलेक नव्हे दुसरेल घरा खबर काली कस्तुरी कसले कहिली कसे की तुक भारी भारी जोर करची म्हण केसिला बा हांवें या म्हण दोन पंत लेखले मागीर म्हाक कसलेक म्हण उतर आपली कसे की तरकारी विषयी उरलेल म्हण केसिल मू आत्ता म्हणाली म्हाक कसं ऐकनी म्हणू आणि तरकारी विषयी म्हणू कशी सांगत गो तू नाही तिने उलयतना तशी ऐकल्या बा हाव हंगा संजय कोयर काडताची भायर आयली भायर आमगेले मेट्टा लागी तेत नीक चुचूर खन्ना पडले कसे की सुब्राय मामान तिगेले तरकारीनी घेवन आयला म्हण तिन सांगील ऐकले जाल्यार ते होय की नाही की म्हण कळ्ळी सुब्राय माम तसल नाही नव्हे ना बा मिगेल बमून कसेल्याक तरकारी घेवन येतात गो तेवे तिगेल घरचे ना बा त्यांनी दुसरं काही की दुकून तरकारी हडलेल काही हाडताना हिन पडेल काही तशी रावनो म्हाका एक दोन तरकारी दितवे म्हण निमगूच आयिल्ला बा तिगेल ताळ होड नाही गो तशी तुका जोर केल म्हण काय कल दिसता हो होय वे
आणि सुब्राय मम्मन कसं की शिन्नाक दूध दीत म्हण सांगून कसं की घेऊन येयलो म्हण सांगला बरी दल्ला बा भितरी हांव कंडी पुसितना त्या एक चूर कन्ना पळ सावित्रಕ್ಕ नी म्हाका निमगुका म्हण कसं ना अशीच ऐकल नव्हे म्हण निमगिले होय की नाही म्हण पळोवच्याक तितले चाबा कसले गो पौर्णिमा चुचूर चुचूर उलोनो मिगेल तोंडा दुखून विषय भायर हाडता तुका पुरा विषय गोतच नाही गो कसन की सिनान दिल के आनी हाडली ती मग गोत ना गो ती कसा की लढाई कैल मारायती मागीर हांव चिकेची ताल काडले हांव कसले गो हिक्क भिव का हांव काही गेल घरा दुखून हाडलावे मिगेल बामणान हाडलेले खंय दुखून हाड म्हणून म्हाका गोत ना आणि गांव पुरा तरकारी दत्ता कणी गेली इतलान तू एक मात तरकारी दवचवे तिगेला गुल्लन उल्लन मारायती ताळ प्रपोण गेला वरी धरले मागीर मनाक फोटो बेजार दल गो असल पुरा आपादन ऐकतन बेजार दत नाही गो कडेर हांव काली देवस्थाना गेलेल गो बट मला निमगिले घरान तोटू अशी कर कसले क म्हणून ताका तांनी म्हणली ती तुम्ही चढ जावन मागशी भागलान तुची आसतात नव्हे थंय दुखून भायर वच्चे जनाला उल्लो चेपरा करतात नव्हे जनाले वायट दृष्टी तुमगेल घरा पडला चढ जावन थंय भोवू नाका ती येद्रा वाटेन तू भोवा ती म्हण सांगले ताकाची आतां मागशी येवचें नज म्हूण लेकला गो खंयचे पूण एक चांग दीस पळोवन मागशी वाट बंद करुया म्हण लेखतसत गो अशी भोवया म्हणू कोणाल दृष्टी की मारायती आमगेल घरा वयर पडला केदान पळ्ळे तांगेल दोळ आमगेल घरा दिकन तू वसती की म्हणू कसन काम करता ती कसन रंदप करता ती कसन उलयता ती म्हणचेची इंट्रस्ट की म्हण तांकां घरा काम आसना की कितकी आबा ही मक्को सांगतास की कशी रॉब हो ही वे सावित्रका मागशी वाट बंद कर का म्हण बट मम्मान सांगला वे दलरी आलोचन कोण पळ्ळे म्हाका कसें ना तुगेल चांग सांगचे सुब्राय मामू पिवन घेवन आयिल तेदना पुरा पडल्यार गिळ्ळारी मागशी वाट्टे दुखून भितर येतलरी कोणाक चड म्हण कळना आमगेल घरच्यांक मात्र कळटा हांव आनी तू कोणा लागीं सांगना तू गुत्तस मू येद्रा वाट्टेन आनी आयिल म्हळ्यारी पुरा जनाक कळटा पळ्ळे वायट दृष्टी घरा वयर पडला की ना घरा भितर आसिल मनुष्य वायट धरला की तांवेची आलोचन कोर का आसिले म्हाका कशें की तुमगेल घरा भितरी कसकीची प्रॉब्लम म्हूण दिसतास घरा भितर प्रॉब्लम ने कसा प्रॉब्लम गो होड बिरगाळी चंडमारुतशी येईल कस्तुरी मागीर विनायकन आयिल कुडले थंड दल्ली मू ही कशी म्हूण आलोचन केल्लें वे तुवें तो आलोचन करचें कसन गो पौर्णिमा विनायकाक पळोवन भिल्ल्या ती त्यो कितें गेल्यांच म्हणो गो तशील नवे तशी जावन भिवन होगूर जुरली तो आलोचन करचें कसन गो तू अशी सावित्रका धवे आसिल प्रदूद म्हणू लेखत तुको पाप कसनी कळना तशी जावन तू अशी आस पळय म्हाका विशय कळ्ळे आनी एक दोन विशय कान्नार पडले नाक सोडी हांव सांगना मागीर हांव तरकारी व्हरच्या आयली म्हूण तूं लेखल्यार कश्ट हॉट ना बा आम्ही हांगा उणी मोलाचे तरकारी खाल्ल्यार वे दूड दिवन खाता ती आम्ही शिपरा चोरून घेवन हाडा ती तसल म्हाका नाका मागीर हांव कसले विशय उरलोचे तूं तरकारी खातीर ही प्राशी उलयता म्हणून लेखचे हें प्रनाका बा काल तितले हांव मस्त रंदेकाय हाडला कशें की मन तडवनी संग्या म्हूण आयली नाक सोडी घरा वता दुसरे विशय प्र आमी चड उरलोचे नज आमगेल घरान तुजी राशी काम जबाबदारी आसता आनी हे प्रमाक कसले कनवे कसन तशी वगट जावन उलयत गो पौर्णिमा समज सांगचे नजवे
तरकारी दित्त मारे चांग तरकारी चार विंचुनु फ्रिज दवरला तुकु दित्त गो ते विषय कसा म्हण सांग मक्क तुगे रंदे कायनी कसने नक्कसिल सावित्रಕ್ಕ दला तू इतलं वताय कोरनु दित्त म्हणताना नक्क म्हळ्यार मिगेले दुरंकार म्हण दिसते नवे अडना तरकारी दितू ताज खातीर म्हण नाही म्हाका कसले की विषय सांगचे की नक्क म्हणून एक नमने उभय संकट जातस अशी अर्धंबर्ध सांगून राबेला कशी गो पौर्णिमा सांग सायबीनी